आमची जी JERC आसा ताणें आमकां सांगलां की ज्यांचो लोड सारको ना ते जर तांकां नोटीस दिवन लोड सारको करना जाल्यार तांकां फायन काडूंक ही फायन खूब हेवी आसा 70% सादारण बिलां वाडटा आनी ही लोकांक खरेंच त्रास जाता आनी त्या खातीर लोकांक म्हजी मॅसेज आसा बेगिनात बेगीन स्मार्ट मिटर वेगळोच उरला स्मार्ट मिटराक लागून कांयच जायना पूण लोड एप्लिकेशन जें आसा तें सारकें करून घेयात. पावराचेर आमी ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट मिटर जो आसा पळय न्ही तो ताका स्टॉप दवरपाक लायला. डिफरन्सीस बिलां जी कितें आज हांवें ऑलरेडी ताका नोट रेडी केल्लो आहा तांचो तेच्या डिपार्टमेंटाक वतलो. पेमेंट डिफरन्सीस जो लोड आनी बाकीचे सगळे कितें ते सगळे इशू जो डिस्प्यूट जे आहा ते रिजॉल्व करपाक लायला तांकां. येस सेट पॅटर्न ऑन होल्ड. डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तुमी सगळ्या जो पर्यंत ही लोड स्टडी जायना प्रत्येकान आपलो इंजिनियर हे घेवन कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा तेंचे नोटिफायड आसात तेंच्या कडल्यान लोड परत स्टडी करचो तो नोटिफाय करचो प्रत्येकाचो कितें आहा तो आनी ताज्या उपरांत मागीर विचार जातलो. डिपार्टमेंट भरपूर जाणा की हे आमचे कडेन जे मिटर आसा ते रिकॉर्ड करपाक शकना आनी ताणें एक पिटिशनां ते म्हणलांय बी की हे मिटर फक्त KWH रिकॉर्ड करपाक शकता आनी इतलें आसून ते सेम मिटर लोकांची बिलां वाडोवपाक अशें वापरतात. सो ही इल्लेगॅलिटी पळय जी जाल्या ते डायरेक्ट म्हणजे इतली फटिंगपणां खंयचें सरकार आपलेच सिटिझना कडेन करत अशें कोणें स्वप्ना सुद्दां चिंतनाशिल्लें. ही फटिंगपणां कित्या खातीर चल्ल्या हें तर एक व्हडलें कितें तरी कोडे. एक म्हळ्यार KVAH बिलिंग म्हणटा तें शूड बी स्टॉप फोर्थवीथ इमिजिएटली आनी ताका आनी एक म्हळ्यार फाल्यां आनी परं म्हणटा तें ना इमिजिएटली ते स्टॉप जावपा जाय. पिनल चार्जीस जे लोकां कडच्यान घेतला पळय ते इमिजिएट रिफंड करपा जाय आनी हाजे मुखार चार्ज करपा नजो. वॉट इज दीस पिनल चार्जीस? हे फक्त लोकांक लुबाडपाचें एक साधन सरकारालें.